मुरगांव पालिका मंडळान शुक्रारा उरिल्ले अर्थसंकल्प मानून घेतले, तरी लेगीत अर्थसंकल्प फकत कागदाचेर उरतलो असो दुबाव नगरसेवकांनी उक्तायला। पळयात, मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकांनी उरिल्ले अर्थसंकल्प मानून घेतल्यात हे मान्य करतना आता अर्थसंकल्प व्यवहारीक नासूं येता असो हुस्को आसा। जातूंतल्या जायत्या जाणांनी थाराव चालीक लावपाक फावो तो निधी मेळनाशिल्ल्यान व्हड आडखळी येतल्यो अशें सांगलां। आयकात। Occupancy, as far as new occupancy, your fees are only 1,500 per unit. That amount is negligible. Our income is on construction license. So construction license fresh in this last 2 years, fresh construction licenses. आणि आमकां एकूच म्युनिसिपालिटीक सोर्स ऑफ इनकम म्हणटा पळय तो रेव्हेन्यू जनरेट करपाचो, एक हावस टॅक्स आनी सेकंडली आतां आमचें लीज आहा पळय, ते लीज आमी दाखयतात की आमकां इतले मेळपाचें, आपूण मोर दॅन 90% जे लीज आहा पळय सबलेट केल्लेले आसा आनी आमकां जे रेंट गावता पळय एकदम मिनिमम एमावंट गावता। जशें म्हटल्यार एक शॉपाचें समज रेंट आमकां एक 5,000 गावता, वेरेज ते सबलेट केल्लेले आहा ते 50,000 विकता सबलेट। पूण तो आयज पासून एक्ट अमेंडमेंट जावंक ना। ऑनरेबल सीएमान ऑलरेडी सांगला की तो एक्ट अमेंडमेंट जावपाचो। लास्ट आमचो अर्बन सेक्रेटरी कडेन एक मिटींग जाल्ली आमच्या चेअरपर्सनाची, तेंच्यांनी सांगला की तो एक्ट अमेंडमेंट जावपाचो। समज एक्ट अमेंडमेंट जालो जाल्यार म्हाका दिसता तेन्ना आमच्यान म्हणून येता की आमचो बजेट सरप्लस आसा। आयज हांव स्ट्रेटली सांगता की आमचो बजेट ऑन पेपर सरप्लस आसा, प्रॅक्टिकल सरप्लस ना। हॅपी आसा हेजे तुमी परफॉर्मन्स करता तुमचे इंजिनियर? हांव लास्ट टायम तूं एकदां म्हटलेलें की कावन्सिलर आमी बेश्टे नांवाचे आसा, आमी लोकांक आन्सरेबल आसा की बाबा हे कित्याक जायना हे कित्याक जाय आसा पळय ते। पूण एक्चुली म्युनिसिपालिटीन हांगा रावन आमी युजलेस आसा, आमची कांयच कामां जायना दिसा। आमी लोकांक हेल्प करूं शकना कित्याक आमचे कडेन कांय फंड ना, कांय पयशे ना। हांव हॅपी नात एक्चुली। आनी चडशे कावन्सिलर हांवें पळयले की जे जस्ट क्वायट कोण कांय क्वेश्चन विचारना, प्रिपेर ना कितें अशें दिसता, प्रिपेरेशन करून ना। कावन्सिलर आपलो कशें आसा, कावन्सिलर हांव कावन्सिलर हांव लोकांचें सांगिना। हांव जेन्ना म्हाका फायल जेन्ना दिल्ली पळय हांव फूल फायल स्टडी करून येयल्लो आसा, हांव मायन्युटली स्टडी केल्लेलें आसा, म्हणून हांवें इतले पॉयंट रेज केल्लेले आसा। थंय सगळ्या कावन्सिलरांनी स्टडी करून येवपाची गरज आसता न्हू। थंय येयले आसतले थोडे येवंक नासतले, पूण आमी जेन्ना उलयता आसतना तांकां आनी कित्याक उलोवपाचें अशें रिपीट आसता आसलें म्हणून एक टायमार उलयनासतले। आनी पे पार्किंगाचे बाबतींत उलयताले तुमी? पे पार्किंग आमी एग्रेसीव जावन आतां म्हणटा आमी न्हू, एग्रेसीव जावन आमी फूड वेंडराक भितर काडले, ते भायर बसले तांकां जबरदस्ती काडले भितर, तांकां लायन ड्रॉ करून दिली, तेजे भायर येवप ना। बरें आहा, एग्रेसिवनेस केल्लेलें आसा। एग्रेसिवनेस आमी लोकांचे लीज रेंट आहा पळय ते पे करपाक लागून ते करून तेंचे करूंक ना, लायसन्स रिन्यू करूंक ना, तांकां आमी सील मारपाचें ड्रायव केली। बरी आहा एग्रेसिवनेस करपाचें, येवपाक जाय, रेव्हेन्यू येवपाक लागलो आमकां। आतां पे पार्किंग करपाकूच जाय, आमी कितले फावट डिसिजन घेतलेलें आसा। एग्रेसिवनेसाक पे पार्किंग करपाक जाय। हांगा खंयसर तरी आमचे जे वास्को जे टॅक्सी पार्क करता पळय ते आमचे वास्को गांवच आसा, आमचेच भाव आसा ते, खंयसर तरी ते बेजार जातले, पूण ते कांय पळयनासतना आमी एक पे पार्किंग करपाक जाय आनी ते आमी ताका सांगलां की एग्रेसिवनेस ते घे म्हणून। घर कर पालिके खातीर उत्पन्नाचो मुखेल स्त्रोत जावपाक योगदान दिता जाल्यार कागदाचेर सध्या घरांचो आंकडो 35,000 लागीं आसा। प्रत्यक्षांत ताची फकत 13,000 घरां, कित्याक तर बरीच घरां मोडून उडयलीं अशेंय नगरसेवकांनी सांगलां। तशेंच घेतिल्ल्या निर्णय गंभीरतायेन चालीक लायनाशिल्ल्यान नगरसेवकांनी हे औपचारीक बसकेक फकत चर्चा अशें म्हणलें। Our income is on construction license. So construction license fresh in this last 2 years, fresh construction licenses. I'm not talking about renewals. How many have been issued? Zero. Zero. So have Navy started giving permission? So we are talking of getting 3 crores income. त्याच बद्दल डिस्कशन जाल्लें की आमी इतली रेजोल्यूशन घेताय पूण एट द एंड ऑफ इट इम्प्लिमेंटेशन जायना। सो दॅट इज समवेर इज लॅकिंग द लास्ट स्टेप, दॅट इज वॉट इज लॅकिंग। एज अ कावन्सिल आमी खूब डिसिजन घेताय। आतां बजेटाचे वी पॉयंटेड आउट सर्टन एनॉमलीज दॅट आर देर आर प्रॉब्लम्स, ते पॉयंट आउट केला आमी, पूण एट द एंड ऑफ इट आतां आमी अर्लियर देखून एक डिसिजन घेतलें, सो मेनी रेव्हेन्यू जनरेशन वे वी कूड जनरेट रेव्हेन्यू, एक डिसिजन घेतले ते बद्दल पूण इम्प्लिमेंट जायना, दॅट इज द प्रॉब्लम। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, हरमन गोम्स आनी शिवानी सांगेलकार।